जेजू मोगाच्या आकड्या आमची लासूंदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आकड्या आमची लासूंदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जोयराक तुवें जोडटा तुया प्रीती वोपू जोयो मान करतात तुया माफी करू जेजू मोगाच्या आकड्या आमची लासूंदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या जेजू मोगाच्या आकड्या आमची लासूंदी काळजां तुझ्या मोगाच्या उज्या तुझ्या मोगाच्या उज्या मोगाळा जेजू हे सकाळी आमी तुजे पांयाशी आयल्या तुवेंच आमकां हो दीस दिलो तुवेंच आमकां ही सकाळ दिली आनीक आमकां आपयल्या हांगासर तुजेशी म्हजे शियांत जी बारां चेपल्यांत हांव तुमकां समाधान करतलो हो दीस आयच्या दिसाक आमी आमच्या पात्रोनां जेवाजाक भेटयता आमचो पयलो भाग्योंत गोंयचो ताच्या पासत आमी हो दीस सारता तुवेंच ताका वेंचून काडलो तुजो संदेशकार जावपाक आनी ताचे उद्देशी श्रीलंकांत इतलें बदलो पयलें हो गांव नवसरलो नवो केलो तुजे मोगान ताणें भरलो तुजो मोग त्या लोकांक ताणें दिलो तुरे भाग्यवंताची आमी आयज किरीत उगडास करता आमचो गोंयचो तो आनी गोंयचो म्हणून आमकां व्हडलो अभिमान भोगता ताका तुवें आपोवणें दिलें जशें जेरेमियासाक दिलें पावलूक दिलें हेरा सिसांक दिलें जॉन बातिस्ताक दिलें हे भाशेन आपोवणें तुवें जेवाजाक दिलें आनी म्हणलें जीं उतरां जेरेमियासाक म्हणलीं तीं उतरां ताका म्हणलीं तूं आवयच्या कुसव्यांत येवच्या आदी हांव तुका वळखतालो आवयच्या कुसव्यांत हांवें तुका संस्कारलो म्हजो प्रवादी जावन तुका हांवें वेंचून काडलो जेरेमियासान म्हणलें हांव एक भुरगो हांव नको कितें करचें तें तशें म्हणिनाका जेजू देव म्हणटा हांव एक भुरगो अशें म्हणिनाका कित्याक हांव तुजे बरोबर आसतलो
हांव तुज्या तोंडांत उतरां घालतलों. कितें उलोवंक जाय कितें उलोवंक नाका तें हांव तुका सांगतलों. आनी जेरेमियास फुडें वेता. हें जेवाजान करून दाखयलें आपणाच्या जिवितांत. जावं कानारांत, जावं मंगळुरांत, जावं श्रीलंकांत ताणें तुजी बरी खबर परगटली. जायत्यो ताका आडकोडी आसल्यो. सरकार ताच्या आटीन नासलो. सरकाराचे पयले आडकोडी आसल्यो. पूण ताणें कोणाची पर्वा करूंक ना. जायतो बेस ताणें घेतलो. कुली जालो, पोदेर जालो. हे भाशेन हो बेस घेवन जेजूक घेवन पोरजेशी पावतालो. दाटे मॅच बॉक्सांत घालून कमुन्यां घेवन वेतालो. हें गुप्ती ताका करचें पडलें कित्याक ताका सापोर्ट नासलो सरकाराचो. पूण जायतो लोक क्रिस्तांव थंयसर आसलो. एकसरपण ताणें भोगलें. पाद्री ना कोण ना एकसोडेंतल्यान ताणें भोगलें. आनी तेन्ना जेवास पावलो थंयसर आनी ताका बरो वांसो दिलो, धीर दिलो. आज बायगोंची पायगोन पावलो चीट सांगता हांव सगळ्यांक जालो. जुद्यांक जुद्यां भाशेन जालो, ग्रिकांक ग्रिकां भाशेन जालो, दुसऱ्या लोकांक तांचे भाशेन जालो. तें आपणाक मानून घेवचे खातीर तांचे भाशेन न्हेसलो, तांचे बराबर जेवलो. ताचें जेवण म्हजें जेवण सोडून आनी हो बेस हांवें घेतलो. ताणें म्हाका मानून घेवचे खातीर हुस्कोता बादलो हुस्कोत जालो. ल्हाना बराबर ल्हान जालो. आनी हे भाशेन म्हजें मिसां हें फुडें व्हेलें बागेंत पावलो म्हणटा. हें जेवाजान केलें. सगल्यांक सगळो जालो. थोड्यांचोच न्हू सगल्यांचो जालो. सगळ्यांचो जावपाक ताका बेस घेवचो पडलो. साहेबान वाकाणटाय वेळार जो वार ताणें केला श्रीलंकांत, कानारांत, मंगळुरांत आमी तुका वाकाणटा. तूं ताचे बरोबर आसलो आनी ताणें हो वावर फुडें व्हेलो. हार्ट 10 जेजू भाशेन
जेजू भाशेन आशेन हांवें उलयतना वावुरताना जेजू भाशेन आशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना जेजू भाशेन जावचें हांवें दिसा दिसा किना किना काती मोताची म्हज्या मनाची तातना जेजू भाशेन आशे हांवें उलयतना वावुरताना जेजू भाशेन आशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना काळीच म्हजें देवूळ कशें म्हज्या मोगान देवा खातीर चिंता तशी सपनां म्हजी सगळ्यांच्या सगळ्या खातीर जेजू भाशेन आशे हांवें उलयतना वावुरताना जेजू भाशेन आशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या मोगान जेजू भाशेन म्हज्या देवाक सांगचें हांवें तुजी खुशी म्हजी खुशी तुजीच खुशी करची तुवें जेजू भाशेन आशे हांवें उलयतना वावुरताना जेजू भाशेन आशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या मोगान जेजू भाशेन सगळें हांवें सोंस केलें कोश म्हजी दुकां सगळें ताका सोंपचेलें जेजू भाशेन आशे हांवें उलयतना वावुरताना जेजू भाशेन आशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना म्हज्या जेजू भाशेन हांवें पुर्तायेन फुलचेलें आनी ताका बेडच्या वेळार ताचेच भाशेन दिसचेलें जेजू भाशेन आशे हांवें उलयतना वावुरताना जेजू भाशेन आशे मनान हीच म्हजी प्रार्थना आयचो वांजेल जेजून ब्यास्तर जाणांक विचून काडले आनी ब्यास्त जाणांक धाडले आपूण वेचा आहलो थंयसर आदी फुडेंच ताका धाडले कांयच घेवन वचो नाका हांगा वयली चड व्हरो नाका जेवण व्हरो नाका कोण तुमकां येवका दितात थंयसर वचा कोण तुका जेवण दिता तें तुमी जेयात पूण मुजेर पातयेवन वचा हांव तुमचे बरोबर आसतलो तेंचे राज परगट करात वायटाकारां बरी करात देंवचार बशिल्ल्यांक तांचे काळात
तुम्ही फुकट घेतला हुक्या दिया. सर्गीचे बापा मोगळा जेजू, आयज हें काम तुवें आमच्या हातान घातलां. तूं ल्हानबिकांक खालत्यांक पावतालो, अस्कोतांक पावतालो, तांचे सांगाता आहलो. ते भाशेन सिसांनी तशेंच केलें आनी आमकांय तशेंच करूंक मागता. तूं म्हजो परगटना. जायते जाणांचो बरवासो पिड्ड्यार जाला. बरवासो तांकां ना. बरवासो आमकां जिवा करपाक तांचो आमकां विचून काडल्यात. ते बरवासो आमकां फटयना आनी बरवासो ना म्हणटच मनशाक फुडें आनी कांयच ना. तो बरवासो आमी लोकांच्या मनान घालपाक जसो इजायास प्रवादी पोरजेक सांगतालो, जेन्ना ही पोरजां रडटालीं तेन्ना इजायास पोरजेक बरवासो दितालो, भियेनाका, सरवणार येतलो आनी सगळें ताऱ्यार घालतलो. तर आमी हो बरवासो जिवा करपाक, तांचो बरवासो मेला ताका परतून दिवपाक हें देण्यान मागुया. कोणाक मागणें करून दिसता ताणें मागणें करचें. सर्गीच्या मोगाल बापा तुका आर्गां दिता, देव वाचता आजच्या दिसा खातीर आनी वेळा खातीर. आनी एक दीस तुवें आमकां फावो केलो आनी तुजेच कृपेन आमी तुज्या अशें येयलें मोगाला जेजू. तुका आर्गां दिता, देव वाचता आनी आख्खें जिवीत म्हजें जिवीत तुज्या हातीन घालता मोगाला जेजू. सगळीं बेसांव जी पळय आमचे तूं घालताय मोगाला जेजू, आनी ताकाच लागून तुज्या पांयाशी आमी आसा मोगळा जेजू. ही कृपा सदांच आमकां फावो कर. आमचे दुयेंस पिडा पयस कर म्हूण मागता मोगळा जेजू. आमच्या गोंयच्या शाळा पासत मागता मोगळा जेजू. 5,000 विनंती फुडें घालून आमच्या गोंयच्या शार राख आनी सांबाळ म्हूण मागता मोगळा जेजू. तेच भाशेन मोगळा जेजू, जें पळय आमचेर अदृश्य पळय जें आसा तें सगळें पयस कर. आमची पेस पिडा पयस कर. आमकां सदांच सुरक्षीत दवर म्हूण मागता मोगळा जेजू. तेच भाशेन मागता मोगळा जेजू. आख्ख्या संवसारांत जायतो लोक कश्ट वता, तरेतरेच्या दुयेंसांनी कश्ट वता. चड करून एकसुरपणान जे पळय कश्ट जाता तो मोगळा जेजू, तांकां तूं पिकोणी फावो कर. आनी ज्या घराब्यान शांती सहज काय ना त्या घरान शांती सहज काय दी म्हूण मागता मोगळा जेजू. आमच्या गांवच्या लोकां पासत मागता मोगळा जेजू. सगळ्यांक आमकां बरें सावत बरी भलायकेन दवर. जे कोण पळय दुयेंत आसात ताचे मोगळा जेजू तुज्या मुलीत गायच्या रक्तांनी आमकां पिकोवणी फावो कर. आनी जो दिसाक आमी बुधवाराक आनी शुक्राराक तुज्या पांयाशी येवन तुजी वांकणी करूंक तुका चिटकून रावंक आमकां तुजी कृपा आनी बोल फावो कर म्हूण मागता. आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. Glória a Jesus.
ह्या वेळार हांव तुका अर्घ दिता वाकणटा आनी दिन वाचता. आमच्या पांच जुजे वाजा तुवें भक्तांच्या आयताराक विचून काडलो. आमचो गोंयचो पुट्टो, आमचो गोंयचो आस्कारी, तुजो भोवाय जावन काळजीदारपणान पवित्र आत्म्याच्या बळान वेगवेगळो भेस घेवन तुका ताणें परगटलो. पिडीवंतांची सेवा करून तांकां इलाज दिलो. तुजो भावार्थ बोरवांसो तांच्या काळजांनी वाडयलो. ह्या आमच्या भक्तां खातीर आर्गां दिन वास आनी मोहिमा तुका. आयजो ताचोच वावर आमचे गोंयचे याज्ञीक भाव, आमचो कार्दिनाल, आमचे भीस आनी आमचे याज्ञीक फुडें वतात. तांचेर तुजो कृपेचो आशिर्वाद मागता. आयच्या ह्या समाजान तुका गवाय दिवंक जायतो बार, जायतो कोश्ट, जायते तांणी चिंतचे पडटा. तूंच तांचो आसरो जाव, तांकां घोटाय दी. ह्या तुज्या मळान हो तुजो वावर करून उरपी काळजीदारपणान भर तांकां. आनी अशेंच तुजें उतर परगटून आमकां भावार्थ आनी बोरमाशान वाडोवंक आनी आमी तांची निगा घेवन तांचे सगळे मोवाळ दयाळ जावन तांकां आयकूंक आमकांय कृपान भरवून तुजे लागीं मागता. तुझी कापूर आमच्या सौंदर्यात तिच्या तुझे देखून म्हाका पावर वरती आसा. तूं म्हाका आनी जी देखून गांव आमची आसा तुजी आशिर्वाद तुज्याच वरती म्हाका पावर करून R39 तुझ्या हातांत म्हजो हात. तुझ्या तुझे बोली हो
सुबारून जेजू येता तुजो फाटलाव सोदाक जेजू मोचे बाप तुजो आत्मो म्हाका दी तुजो गोवाया तुझ्या मोगाळ बापाशी जेजू म्हाका तुझ्या हातान म्हजो हात जेजू घालता तुका तेंकून विश्वासान जेजू गायक घेऊया A26 पेज नंबर 13 A26. Sotri ami ektai soya, Sotri ami lagi soya, Dunia deva makaruya, Anogatso bagasoya, Tarunatu monop dunia. Civitatu seluruh dunia, angka punya Tuhan Kau, Tuhan Raja turun bahui, Tarunatu kodok dunia, Civitatu seluruh dunia, आमकां भुरग्यांक वाडटा कोई तुझ्या राज्यांत करून बाबूय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी आयज येवकार तुमकां सगळ्यांक हे परबेचे भेटेन सांत जुजेवाज आमचो गोंयचो आस्कारी आनी आयज ताची परब आमी मनयता आसतना आमचें आख्खें जिवीत आमचें भावार्थाचें जिवीत तशेंच आमचें आख्खें गोंयचें अस्तित्व देवाच्या हातान घालुया. आयज आमी गोंयांत आमच्या गोंयच्या अस्मितायेचो दीस मनयता. ओपिनियन पोल डे जेन्ना जाल्लो खेरीत भाशेन आमच्या सगळ्या लोकां पासत मागुया. आमचे राज्य करतात ते आमच्या वडिलां पासत मागुया, आमचे धर्तरे पासत मागुया. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ले मानुएल आनी सांताना फेर्नांडीस हांच्या आत्म्या पासत आनी दुसरे इंतेसांव सोंपून गेल्ले जोविन पेरेरा हाच्या आत्म्या पासत. देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. तशेंच आयज आमच्या मागण्यांत दवरुया सिंथिया फेर्नांडीस आनी कॉनरेड डायस देवाक दिनवासून भेटयतात. वेलनी अब्रांचीस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. त्याच बरोबर आयज जावन आमी आमचे फिरगोजेन बोंपाट सायबिणीची नोवेना सुरू करता. तर तिचेय मजतीन आमकां सगळीं बरेपणां फावो जावंक मागुया.
इल्लोसो वेळ ओगीच रावन आमची सगली मागणी देवा मुखार दवरुया. पापाची आणि पुताची आणि पवित्रात्म्याचे नावी. आमच्या स्मेस क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकूड तुमचे सवे आसू. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयज आमच्या गोंयच्या मान दोमप्राताच्या आस्काऱ्याच्या भाग्यवन जुजे वाजाची दोबाचीक परब आमी समोरमताव. जुजे वाज आमकां गोंयचे पवित्र सुबेक आनी आख्या संवसाराक एक बोरवासो. ताचे खातीर त्रियेक देवाक वाखाणुया आनी दिनवासुया. जानेराच्या 14/2015 वर्साक जुजे वाज सांत म्हूण शिक्को मारून बापान आपल्या मोगाची आनी चोडा मोलाचें दान आमकां दिलें. ते मेरेन ह्या वर्साक 12वे फावटी ताची परब व्हडे खुशालकायेन आनी सगळे भोगतीन आमी समोरमताव. बोरवासो आमकां फटयना. हो ह्या गवळीक वर्साचो विशय मनान दवरून हे दोबाचीक परबेक हो विशय विचून काडला. भाग्यवन जुजे वाजान सेवेचें मुन्यारपण जियोवन बोरवाश्यान क्रिस्ताक दिली साक्षी. जेजू सुर्या आनी हांव चोंद्री म्हणून भाग्यवन जुजे वाजान सेवे चाकरेचो आकार घेतलो आनी कानारांत, मंगळुरांत आनी सेलावांत सोमेस्त पोरचे ताईं क्रिस्ताचो सेवक जालो. ताची सेवा चाकरी म्हणल्यार ताणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान आपणायलें आनी तें आपल्या साद्या जिविताचे देखी वरवीं उतरान आनी कोडण्यांनी पोरचेक पोरकोट केला. पोरचेची सेवा चाकरी करतना वेगवेगळे बेस आपणावन पिडेस्तां, असोक्तां, पातक्यां आनी अणभरवात्या आनी देवधोर नासतल्या सवे पोरयान जेजूक ताणें पोरकोटलो आनी पोरचेची सेवा केली. ह्या आधुनीक काळांत जंय जोण एकलो आपलोच आदाव पळयता, जेजू भाशेन सेवेचें खरें मोण आपणावंक, भावार्थ सांबाळूंक आमकां व्हड आव्हान. आयज हे खेरीत संबोरवणेंत अर्थाबरीतपणी वांटो घेतना आमच्या आस्काऱ्या जुजे वाजा भाशेन सेवेचें मुन्यारपण जियोवन बोरवाश्यान क्रिस्ताक दिली साक्षी दिवन ह्या परबेच्या मिसान देवाचो आदार मागुया. तशेंच आयज तावन आमी आमच्या फिरकोजेंत बोमपाट सायबिणीच्या मानान फेस्ताची तयारी सुरू करताव. सायबीण मायेचे मजतीन आमच्या जोण एकल्याचेर आनी आमच्या फॅमिलीचेर आशिर्वाद मागुया. आनी मिसाचो आमकां फावो तो फळ मेळचे खातीर सुरवातेकूच देवाच्या फुड्यांत आमी चुकल्या म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तळान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. देवाचोच भाग्यो सदांच मेरेक सगळ्या देवतांनी भोगतात आनी तुमकां भाव भयणींनो तुजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं गती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या 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 काकूत सोम्या 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 काकूत क्रिस्ता 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 काकूत
utkur somia 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 kaku utkur somia 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 kakut kor somia 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 kakut kor. Moima devak, moima devak, usori. Moima devak, moima devak, usori. Anishanti tajaista sosari. Anishanti tajaista sosari. Moima devak, moima devak, usorgi. Moima devak, moima devak, usorgi. Sarveshvara deva sorgi charaya. Sarvodveda deva vapa. Amituka namaskar kortam. Amituka dinvasta. Tuja turboy bavapaso. Amituka namavatantau. Moima devak, moima devak, usorgi. Moima devak, moima devak, usorgi. Sumya Jesu Krista, Bapa Jaya Klasuta, Sumya Deva, Deva Chishiri, Tu Sansara Che Papkatai, Amche Kakut Kor, Tum Bapa Chauzvya Poslam, Amche Magre Aikunge. Moima devak, moima devak, usorgi. Moima devak, moima devak, usorgi. Hidak povit, povitatmya sangati. Deva Bapa Devoi me, Jesu Krista, Jesu Krista. Eklos tu povi, eklos tu
प्रार्थुया. सोर पदवीदारान सासनाचे देवा, बागोन जोआव बागोन जेवाज दर मादोशा पोजेचो वडील करून दिलोय आनी ताचे जिणेंतें बरेंपण उदारपण दाखयलें. ताचे पुण्यान जिविताचे दीस घाल. हाजो बापायचो मोग आमकांय दाखोवन त्या भुरग्यांक सोंपता तसलें आमचें जिवीत जावं दी. आमचे सुमियाचे पुताय क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्या आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जेता राजभूत चलयता सासनाच्या सासनां. जेरेमायस प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. जेरेमायस हिलिकेचो पूत यादनिकी घोरावण्यांतलो आंतोनेत शारांत बेंजामिनाच्या प्रांतांत रावतालो. ताची ही उतरां. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकाचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मोचेच आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो, पूण सर्वेस्परान जाबाब दिलो. हांव तुका धाडटां तांचेशी वच आनी तुका सांगूंक लायलां तितलेंय तांकां सांग. तांकां भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजें सवें हांव आसां, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. उमटून आनी मोडून उडोवंक, इबाडूंक आनी भस्म करूंक, नव्यान बांदूंक आनी वोंपूंक सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राज्यांचेर आयज हांव तुका अधिकार दितां. देवाचें उतर हें. जाबाब. आमी गायन कोत्तेल्या सगळे पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विजमिता. सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. जो कोण सर्वेस्पराची भक्ती करता, ताच्यो आज्ञा संतोषान पाळटा, तो मनीस भागी. ताची सोसोत प्रितुमीचेर बलिश्ट जायत वेतोली. प्रमाणीक मनशांची सोसोत सोदोव. जाबाब. सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. ताच्या घरांत दोन आनी गिरेस्काय, ताचें प्रमाणीकपण सासणाक तोखतलें. बऱ्या मनशांक काळोखांत उजवाड कसो तो परजळटा, कित्याक तो कोणवलाय, दयाल, काळजाचो आनी शेगुणी. जाबाब. सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता. बरो मनीस दया करून उश्णें दिता. प्रमाणीकपणान तो आपलो धंदो चलयता. बरो मनीस कदींच हालचो ना. ताचो उपदास तोखतलो निते काळी. जाबाब. सगळ्या पोरजांक कळयात देवाची कौतीक विस्मिता.
भाग्योन पावलून कुरीतकारांक बरयलेली पयली चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जाला. जुदेवांक जोडून घेवंक जुदेवां बरोबर हांव जुदेव जाला. सुमूर्तीकाल आसलोल्यांक जोडून घेवंक जरूय हांव सुमूर्तीकाल ना तरूय सुमूर्तीकाल आसलोले परी जाला. तशेंच समोर्ती विरेत आसात तांकां जोडून घेवंक जरूय हांव देवाचे सुमूर्ती विरेत ना आनी क्रिस्ताचे सुमूर्ती काल आसा तरूय सुमूर्ती विरेत आसलोले परी जाला. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जाला. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन तारण जोडून घेवच्याक हांव सगल्यांक सगोत जाला. शिव वर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शिव वर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतोरें. सगलीं उबीं रावया. निती खातीर जीं कोण सोंसतात तीं खरेंच बागी. सोर्गींचें राज खरेंच तांचें. सर्वे स्फोट तुमचे सोवे आसू. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. सुम्यान आनीक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो ते नोगरांत आनी ते सुवाते ताका दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. हे पासत पिकाचे दुन्या लागीं आपला लुवणे मोणेक वावराडी धाडून मागात. वचात पूण लांगड्या मदें मेंढरे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण चोत्रां दवरात. बोक्षें वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच ओडकी नाकात. खंयचेय घरांत भितर सरचे जाल्यार हे घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावन तांगेर आसात तें खायात आनी पियात, तर वावराड्याक आपलो मनशारो फावो. घरांक बरी भोंवू नाकात आनी खंयचे नोगरां भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दिता जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. थंय आसतीक ते वायटाकारांक बरीं करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. आमी आयज भाग्योन जेवाजाची परब करता. आमचो गोंयचो पूत तो आनीक पयलो सांत आमचो गोंयचो. आमी भुरगे आहा तेन्ना व्हडलेंशें आमकां ताचें देवस्थान दाखोवंक ना. चड चलतालें म्हजी आवय वेळा वेळा पिलार वयताली पादाग्नेलाशी. थंय रेतीर कोत्ताली कोरेजमान तशें. हें देवस्थान चड चलतालें आमच्या घरांनी, जेवाजाचें ना.
भिणांत बांदू. पूण जेन्ना आमी सिमनारीन गेले तेन्ना आमकां रेतोर पडलो आल्फ्रेड मिस्किता म्हणून बाणावलेचो. जेन्ना हांव बाणावले आहा तेन्ना पादिगार म्हाका मेळ्ळा, तो घरा लागीं आहलो. आल्फ्रेड मिस्किता ताणें आमच्या मनान घातलें जेवाज तोय बाणालकार जेवाजूय बाणालकार म्हणटा तो आमच्या मनान घातलें भिणांत बांदू हें देवस्थान. आनी एक ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन केलें ताणें, ड्रॉईंग कॉम्पिटिशन. कोण आमचे मदें ड्रॉईंग करपी आहात ताणें जेवाजाचो फोटो म्हणल्या भाशेन पिक्चर चितारचें आनी बेस्ट जालां ताका आपूण तें दवरतलो पिक्चर मुजरी दितलो. आनी हांव जाणा 2 जाण तांची पिक्चरां आहात ते दोगूय जिते आहात अजून भिणांत बांदू अजून जिते आहात, नांव काडिना. म्हणटूच एकल्याचें ताका एकदम मानवलें. आनी ते घडयतान आमच्या म्हयन्याक मिशन डे म्हूण जातालो सिमनारीन. मिशनाची खबर हें सिमनारीन आहा म्हयन्याक तेन्ना ताचें पायनेल थंयसर दवरतालें, चिताल्लें पायनेल थंयसर दवरतालें. आनी हांवें मागतालें हांव देवा लागीं ताका आल्ताराचो मान दी, ताका भाग्योंत कोर हें मागतालें आमी, मागणें करतलें आमी. आनी हें मागणें करून भिणांत बांदू आमी हें देवस्थान आमचें सिमनारीन वाडलें आनी सिमनारीन वाडटूच भिणांत बांदू हांवें मागतालें हांव सदांच हांवें मागतालें. पूण मागीर जालें आमी जाणां हें आमचें सांकवाडे ताची श्रायन आहा थंयसर जायते पाद्री येवन गेले. आनी एक पाद्रीचो म्हाका वगड आसा उर्बीन मोंतेर, हातून जितो आहा सुकूर म्हजो मॉनिटर सिमनारींत. ताका आमची दियोसेसीन धाडलेलो शिकपाक, रोमांक धाडलो शिकपाक. आनी शिकपाक धाडलो तो ताका रोमांकूच दवरलो, वडिलांनी रोमांकूच दवरलो. थंयसर शिकयतालें ताणें, कित्याक ताची लॅटीन बरी आहली. थंय लॅटीन शिकय, रोमांक लॅटीन शिकय. आनी आख्खें जिवीत ताणें रोमांत काडलें म्हणटच भिणांत बांदू निमणो गोंयां आयलो आनी थंयसर रॅक्टर आहलो, सांकवाड्या रॅक्टर आहलो. पळयतूच हें काम फुडें गेलें, कित्याक ताका रोमान जायती इन्फ्लुयन्स आहली, जायते जाण वळखतालो तो. हें काम फुडें गेलें आनी ताका ब्लेसड म्हणून पोरगूट केलो. आमी जाणो जरी तर ताका दुसरी मिलाक मेळोना भाग्योंत म्हूण पाचारपाक पाप साहेबान हें रिलॅक्सेशन दिवपा जाता. आनी आमचो जिवा पावलो दुसऱ्या पाप साहेबान हें ताका दिलें आनी भाग्योंत केलो. तर हें देवस्थान आमचे मदें वाडलें उपरांत तितलेंच न्हय, किरीत आमकां गोंयचो पात्रून ताका केलो. हांव जेन्ना पादिगार आहलो बाणावले, श्रीलंकाचो लोक येतालो तो बाणावले, जंय ताका बावतिजम दिला तें पळोवंक येतालो. 8 दिसां एक रोमार आहलीच श्रीलंकाची, 8 दिसां एक पाटी रोमार आहलीच म्हणून पळोवंक येतालो. जाका बावतिजम दिला तें आजून आहा थंयसर बाणावले, हें पळोवंक येतालो. मोगाळ बाबणू वागोन जेवाज आमचो पात्रून. आनी आमचो पात्रून म्हणटूच भिणांत बांदू. मिशन डे आहलो एक दीस, हांव बाणावले आसता. मिशन डे सदां आहा. म्हाका बिशॉपान फोन केलो, आमच्या बिशॉप वियाने म्हूण गोंयां येयल्लो आहा श्रीलंकाचो. आनी सॅटर्डे इवनिंग आमचें इंग्लीश मीस जातालें बाणावले, इंग्लीश मीस जातालें. तें मीस तो म्हणटलो, मातशें प्रोविजन कर हें मीस म्हणपाक. आनी खरेंच येयलो तो सॅटर्डे इवनिंग इंग्लीश मीस करूंक आयलो, मिशन संडे. आनी जेवाजाक ताणें पोरगुटलो, आमचो आपोस, श्रीलंकाचो आपोस अशें म्हणून पोरगुटलो. आनी उपरांत आपण तेजे घरा लागीं गेलो, जेवाजाच्या घरा लागीं गेलो. तर हे भाशेन हें देवस्थान वाडलें भिणांत बांदू.
आयज आमी ताची परब करता. आनी 16वो शेंकडो काबार जाता आसतना तो श्रीलंकान गेलो. जायते वर्सां वचूंक सोदतालो, मेळूं नासलें ताका, टायम येवंक नासलो ताजो. ते पासत तो मंगळुरा गेलो, कानाराक गेलो, मागीर श्रीलंकात वचूंक मेळ्ळें ताका. आनी श्रीलंकांत भिडान बांदून 10 वर्सां पाद्री नासलो तांकां. आनी ग्रूप आहलो, कँडी म्हणटा थंयसर ग्रूप आहलो, जे आशेताले. आनी जेवाजाक सांगलें एक ग्रूप आहा कँडी, आनी तो गुप्तीन गेलो आनी ताका मेळ्ळो. कुमुयन्यांव घेवन गेलो, ताका कुमुयन्यांव दिलो भिडान बांदून. आनी भाशेन आपणाचो वावर सुरू केलो. जशें आमी आयज पयले वाचपांत आयकलां, जेरेमियासाक देवान विचून काडलो आनी म्हणलें, तूं आवयच्या कुसव्यांत येवच्या आदी हांव तुका वळखतालो. तूं आवयच्या कुसव्यांत येवतोच हांवें तुका संस्कारलो, तुका विचून काडला देवाचें उतर परगटूंक. आनी जेरेमियास फाटीं सोदता, हांव एक भुरगो, हांव नको उलोवंक. आनी देव म्हणटा ताका, तशें म्हणिनाका, हांव तुजे बरोबर आहा. हांव म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान घालतलो आनी तूं उलयतलो. कितें म्हणपाचें आहा तें म्हणटलो, कितें बांदपाचें बांदतलो, कितें लावपाचें लायतलो, लायलेलें आहा तें काडटलो. हे भाशेन ताका सांगता. आनी जेरेमियासान एक काम बरे भाशेन केलें. तेच भाशेन आमचो जेवास हें काम ताणें केलें. देवान ताका, देव ताका वळखतलो आवयच्या कुसव्यांत येवच्या आदीं, आनी आवयच्या कुसव्यांत ताका संस्कारलो. ताचें भुरगेपण आमी जाणां कितें तें, भुरगेपण कितें तें आमी जाणां भिडान बांदून. ल्हानूसतान ताका पवित्र संस्काराची ताका आवड आहली. आनीक रातचो उठून भायर सरतालो आनी कोर्ताली इगर्जे वयतालो. थिंगा पावले म्हूण दार उगडटालें आपशींच आनी थंयसर सांतिस्माचो वेळ सादतालो. उपरांत आपणाच्या बाराबोरच्या इस्कॉलाक वेता आसतना जायते फावटी मार पडपाचो आहलो. कोण भुरगे वायट आहा ताका तो मार आपोण घेतालो, आसूं दी म्हाका दी तो मार अशें म्हणटालो. हें भुरगेपण ताचें जालें. उपरांत तो पाद्री जालो आनी पाद्री जातूच भिडांत बांदू ताचें जिवीत नामणो, एक नामणो. आनी तितलें ताणें जेन्ना श्रीलंकांत हे काल्विनिस्ट आहले थंयसर, काल्विनिस्ट प्रोटेस्टंट ते काल्विनिस्ट आहले, आनी पातशाय आहलो तांचोच तो. कातोलिकांक चान्स नाहलो आनी कातोलिकांक चान्स ना म्हणटूच तो गेलो, पूण गुप्तीं चलयतालो. हें क्रिस्तांवपण गुप्तीं चलयतालो, आपणाचो वावर गुप्तीं कोत्तालो. आनी पाद्री कसो दाखयनाहलो. साबार भासांनी न्हेसोण न्हेसतालो, पोदेर कसो न्हेसतालो, कुली कसो न्हेसतालो, कामदार कसो न्हेसतालो. आनी भाशेन लोकांशी वेतालो, ताका मीस कोत्तालो आनी हो धर्म पाळटालो. शेवटी बोणकोणींत पडलो तो. पातशान बोणकोणींत घालो ताका. आनी 3 वर्सां पावस पडूंक नाहलो. 3 वर्सां लोक पोटाचे भुकेन, जेवण ना म्हणटूच पोटाचे भुकेन मोत्तालो म्हणल्या भाशेन. तेन्ना पातशान सांगलें, मागात, पावस मागात. आनी पातशा कोणें सांगलें, बोणकोणींत एकलो पाद्री आहा, तूं ताका सांगशी जाल्यार तो मागतलो. आनी ताणें ताका सांगलें, तुज्या देवा लागीं माग, आमकां पावस दी. आनी पावस पडलो भिडान बांद, भरपूर पावस पडलो. आनी तेन्ना ताका सुटका दिली. जेवाजा सुटका दिली, तुका जाय तो धर्म तूं परगट करात, या फ्री, जाय तो धर्म परगट कर. आनी ताणें हो धर्म परगट केलो, आमचो क्रिस्ताचो धर्म परगट केलो. तितल्यानूय जायते जाण ही ओश्याची पिडा, आमी म्हणटा ओश्याची पिडा, ओसूग ही पिडा आसताली आदीं, पूण ताका वखद नासलें. आनी लोक तांकां लागीं घेयनासलो ह्या मनशांक, कित्याक ओश्याची ती कंटेजियस. तो वेतालो आनी ताका इलाज दितालो, पेज करून दितालो, भिडांत बांद पेज करून दितालो. तितल्यानूय जांचो बोरवांसो ना ताका बोरवांसो दितालो.
आनी जे सारके गरजेक सांपडल्या तांच्या आदाराक पावतलो. हें काम ताणें श्रीलंकांत केलें आनी थोड्या वेळान थोड्या काळान क्रिस्तांवपण वाडलें विळंबान, क्रिस्तांवपण वाडलें. आनी आयज जशें आमकां बागेवन पावलो आपणा चिठींत म्हणटा, हांव सगल्यांक सगलो जालो, जुद्यांक जुद्यो जालो जुद्यांक जिखून घेवचे खातीर, ग्रीकांक ग्रीक भाशेन जालो हांव ग्रीकांक जिखून घेवच्या आदीं, आनी जे स्मुर्तिकाल नासले तांचे भाशेन हांव जालो ताका जिखून घेवच्या आदीं. म्हणटूच कितें कोत्ताले ते तांचे भाशेन न्हेसताले, तांचें जेवण ते जेवताले. आमकां पसना ते, पूण हो सॅक्रिफायस ते कोत्ताले ताका जिखून घेवच्या आदीं. आमचो लोकांक म्हणूंक जाय आमचो, आमचे भाशेन न्हेसता, आमचे भाशेन जेवता, हें जेवाजान केलें. ते सुबेतूच बागेन पावलून केले ते भाशेन ताणेंय केलें आनी सगल्या लोकांक जिखून घेतले आनी क्रिस्तेमाळां भितर हाडले. आयचो वांजेल आमकां सांगता, सुम्यान आनी ब्यास्त जाणां नेमले आनी आपूण वेचो आसलो ते नोकरान ते सुवातेर ताका दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी तांकां म्हणलें, पीक तो कूर वावराडी पडे, थोडे पिकाची दुन्या लागीं लुवणे म्हणून वावराडी दिवन मागात. तर ब्यास्त जाणांक विचून काडटा. आपूण वेचो आसलो थंयसर ताका पयले धाडटा आनी अमकें करात म्हूण तांकां सांगता. आनीक म्हणटा, बोक्षें वो उती वो वाणो व्हरूं नाका, वाटेर कोणाकूच सोडकी नाका. खंयचे गोंयां भितर भिसर जाल्यार हे घराक शांती आसा अशें म्हणात. म्हणजे कितें सांगूंक सोदता, कितें जेवतले कितें न्हेसतले तें चिंती नाका. तुमी मुजेर पातयात, देवाचेर पातयन भायर सरात आनी कोणूय तुमकां बरे भाशेन घेता तांगेर रावात. हे घराक शांती आसा अशें म्हणात. शांती फावलो मनीस तें आसा जाल्यार तुमची शांती तांची देंवतली ना तर तुमची शी येतली. एका घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियात, वावराड्याक आपण मनशारो फाव. घरांक बरी भोंवू नाका. खंयच्या नोकरां भितर सरशात, तें तुमकां एका दिती जाल्यार तुमकां वाडटा तें खायात. म्हणटूच तुमी वस्तू व्हरपाची गरज ना, तुमी वस्तू घेवन व्हरपाची गरज ना. म्हणटूच देवाचे पातयेन भायर सरात. आनी जेवाजान केलें आनी आयज पिणान बांदू तो जैतिवंत जालो, तो जैतिवंत जालो. बोरवांसो पोरजेक ताणें वांटलो आनी बोरवांसो दिवन ताका बोरवांसो मेल्लो, तांचो बोरवांसो घोट केलो आनी अदीक ताका जेजू क्रिस्ताशी हाडली. आमी ताची देख घेवन आमी बोरवांशाचे परगोटणार जावपाक हें तेणें मिसांत आमकां मागुया. उबे रावया. बाळ उचारुया. सत मानतां देवाक स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रोशाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुता आमच्या सोनिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं जोडवी सांबावलो, आंकवार एरेतांय जल्मलो, पोंस पिलाताक ताणें गोड सोंसले, ताका खुशाल जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गाक चडलो, सोड पळयता देवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुयें जिल्या निमेल्यांची मुक्ती करूंक येतलो. सोपान पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभेक भोवतांचो एकठार पातांचे भोगसणे कुडीचे जिवनपण सासणाचे जिवीत. आमेन. बागोवन जेवाजाचे शेवेच्यान बोरवांशा क्रिस्ताक साक्षी दितोलें देखीवन जिवीत आमचे दोळ्या मुखार दवरून हे वेळार एकाच मनान काळजान आमची मागणी बापा मुखार दवरुया. आमच्या पापसाहेबान भिस्मांनी, पाद्रींनी आनी म्हत्वाशांनी आपल्या खासगी तशें मुणयारी जिवितांत जेजूचें आपोवणें स्विकारून
पोरजेची सेवा करतना निमाण्या जेवणार जेजून शिसांचे पांय धुवन सेवेचें मुणव्यारपण तांकां फावो केलें. असलेंच सेवेचें मोन ताणें आपणावंक बापाचो आदार तांकां मागुया. तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकूट कर. आमच्या सरकारी वडिलांनी आमच्या देशाची अस्मिताय आनी खाशेलेपण वळखून आनी देशांत भितर जियेतल्या तरेकवार भासांच्या आनीक जाती खातीच्या लोकांक मानून घेवन तांची दिसपट्टें जिवीत जिवंक सगळे तरेचीं सोंपेपणां फावो करूंक बरें मोन तांकां फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. आयज आमच्या आस्काऱ्याची दोबाजीक परब आमी समरपताव. लोकां मदें धर्माचो वो जाती खातीचो भेद भाव करिनासतना सगल्यांक सगोट जावन भाग्योतपणाची वाट चलोवंक भाग्योत जुजे वाज आमकां एक जोडटी देख जालो. ताची देख ही शिकोणीन आनीक सेवेच्या वावरांत सेवा दितोल्या जेजू सुर्याचेर दोळे लावन ताचो उजवाड घेवन काळोखी संवसारांत चोंदरिमा परी उजवाड जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. ह्या आयचे दोबाजीक परवे वरवीं हांगा हाजीर आसलेल्या सोमेस्तांचे भाग्योत जुजे वाजाचे मजतीन देवान सुबां बेसांवां वतूं आनी आमचे मदीं आसलेल्या भेदभाव वेगळोचार आनी हेर तरेचे सर वायट उमटून काडूंक आनीक खरेल्ले शांतीन एकवटान भावपणाच्या एकचारान सहभागेलीपणान आमचें जिवीत जिवंक आनी भाग्योतपणान पण मेळून घेवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूट कर. भोव मोगाचे बापाचे पुता जेजून सेवे चाकरेची व्हडती देख आमकां दवरली. ताचे नदर घालून आनी ताच्या पावलांनी चलून भाग्यून जेवाजान क्रिस्ताक साक्षी दिली. ताचे विनवणेन आमचे मागण्यांचेर तुजी दिस्त घाल आनी आमचें जिवीत जितचो आनी भाग्यून जेवाजाचो उपकार जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या आस्म्या वरवीं. गाळून घेवया C26 पेज नंबर 39 C26. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देया पाक मानता असलें जा म्हण मागुया. सर पदवीदार बोर्त देवा, जे भाग्यवंताच्या उगडासा येवन समर्पण तुजें तोरपण आमी ओळखून घेता. ताचे मुखार सपण तुका ओलो मारता. आमचे गुवण्या काळच्या मोगान जेवन सासनाय सरवण जोडूंक आमकां फाव कर.
क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया सर्वेस्पर आमचे देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित बापाक सुर पदवीधरांनी सासनाच्या देवाक सुर कड्यांनी सुरताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो जेवास जे भक्ताचे माय परब समोर अमोग जे पयस बेगन फावो करताय ताचे पुण्यान जिवीत आमकां देड दिता ताचे कोण आमचें गिन्यान उजवळायता ताचे मागण्याचे दरमान आमकां तूं सांबाळटाय देखून दिवतान भक्तां सांगाती निरोतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा कोरोस तूं पवित्र सगल्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र करून मागता जावं ती आमकां आमचे सुमेज क्रिस्ताची कुडे रगत आपलीच कुशेन कोश मोरोंक सोसूंक आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें ओ तुमी समेस घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर खंयची. देशभरें जेवण जातूस ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची कास नव्या आनी सास्तीक कराराचें रगत पाकाचें भक्षण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हजे उगडासा करा. बावार्थाचो गुटपूर गोठूया आमी ओन खाता आनी
बापाच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंड आनी सवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फावो केलें तुका आमी दिनू आसता. आनी जेच कुळार शुतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेलो तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या बाग्यून बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा, सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यात त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणांची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची आयज हे भेटेक हाजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची जुजेवाजाचे मजतीन आपल्या जिवितान मिलाग्र सोदतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बाग्योन जुजे, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा सर्व वंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमच्या सरणराच्या नेमानान दवरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां तारणेंत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दयाकडे जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे सुखाक आनी आमच्या सरण राज क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता. तर आमकां जुदार काकुती सर पातकांनी सुटोय आनी सोराकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुमेज क्रिस्ता तुवें दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकोडान सांबाळ. सो जेत राजभूत चलयताय सासणांच्या सासणांक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्य आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दिया. देवाची शेये संवसाराचे पाप गाठली, आमची काकूट कर, आमची काकूट कर. देवाची शेये संवसाराचे पाप गाठली, आमची काकूट कर, आमची काकूट कर. देवाची शेये संवसाराचे पाप गाठले, आमकां शांती दे, आमकां शांती दे.
हो जेजू द्या शिडी संवसाराचें पाप काडटा ते शिडीच्या जेवणाक वांटो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. आत्मिक कुमयां खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. स्वर्गीचे बापा, ते चकली रोगता जेवणान दादोशी जाल्या भाग्योन जेवाजान दवरलो चाललो बावाट आमी धरूंक आनी उच्चारूंक आनी ताची शिकोवणी आनी देखी प्रमाणे जिवन हे भारताक बऱ्या कोन्यांनी गोंय दिवंक आमकां धाराळ कृपा दी हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सगळ्या म्हज्या भाव भयणाक म्हज्या नान पादेगराच्या नान म्हणटा हॅपी फिस्ट. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. घेवया U35.
आनीक एक पावटी हॅपी फीस्ट सगल्यांक. आयज आमच्या आस्काऱ्या जुजेवाजाचें फेस्त आनीक तो पेज जेयतालो देखून आतां मीस जाल्या उपरांत पेज केल्या सगल्यांनी पेज घेवची आनीक ए पेजीच्या धाकटोसो एक गोंट्टो पूण उगडास करून जुजेवाजाचो आनी ए पेजेन आमी वांटो घेवया. तशेंच सांजेर 6 वाजता तिर्स आनीक लादीन जुजेवाजाची आमची इमाज सकल आसा थंयसर जातली. तातूंतय तुमी वांटो घेवंक येवचें. कायम घेऊया U35 पेज नंबर 249 U35. आमच्या बाबा विनोद्या तुझी मोजून पावोय साक्षी देव जेजू बाबाक पोसून उर्बेन बोल आमकां जागोय सुजे वाचा आमच्या बाबा तुझे पासो